कोटेश्वराचे पयलीं टेम्पल आसलेलें देवूळ आसलेलें ते आयज सुद्दां थंय ती तळी आसा आनी आमचो जागो आसा गव्हर्मेंटाचो 9,389 स्क्वेअर मिटर आमचो जागो आसा. आयज सुद्दां ते तळयेन उदक म्हणजे थंयसर ट्युरिस्ट येत आसता. आतां जर दिसाक जर गेले ऑलमोस्ट आय थिंक म्हाका दिसता 400-500 तरी ट्युरिस्ट येवन वयता. बट त्या जाग्याचेर आमकां आमी आमच्या मिनिस्टरा कडेन सुद्दां सुभाष भाऊ फळदेसा कडेन सुद्दां हांव उलयलां. तेणें म्हाका एक दीस विजीट करया सांगल्या आनी आमी थंयसर बऱ्या पैकी एक तें टेम्पल बांदया अशें म्हूण तेणी म्हाका आश्वासन दिल्लें आसा. आनी तो सांगलो की 100% कारण ताका खूब चिंता आसता देवळां सप्तकोटेश्वराची कितली हें आसा तुमी पळयलां फाटल्या दिसांनी ते तिडताना आमी थंय एकदां आमी तें देवूळ बांदपाचे प्रयत्न न्हू आमी बांदतले तें 100%. सो तो एक तुमकां एडिशनल एक फाल्यां लोक थंय येवंक शकता पळोवपाक बीन. सो तो एक हें जातलें न्ही. सो तुमचें तें टुरिजम सर्कीट कशें जावंक शकता. एक ओल्ड गोवा मागीर करमळी लेक ब्रीज जालो जाल्यार दिवाडे. सो ह्या संदर्भान तुमी हें करतले अशें फुडें. कशें ना आमचो खरोखरच म्हाजो मतदारसंघ तो सारको ट्युरिस्टीक प्लेसीच आसा. कारण तुमी गोंयचे सायबा कडेन म्हण कारांबोलीचो लेक म्हण थंय टेम्पल म्हण गोमतेश्वराचें म्हण त्याच बरोबर आमचो जो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. त्या सायडीच्यान बोटींग म्हण बाकीचे बरें बरें थंय पळोवपा सारकें थंय देवया हॉटेली आसा. लोक थंय भरपूर ट्युरिस्टन थंय रावता कारण ब्युटिफूल प्लेस तो. सपोज जर अशें जर टेम्पल जालें जाल्यार आनीकूय त्या लोकांक भरपूर कितें रोजगार मेळटलो. त्याच बरोबर लोकांक 2 पयशे प्राप्त जातले. ह्या खातीर आमी सातत्यान थंय काम करीत आसता.